रस्तो जो आसा तो शंकर पार्वती देवळा कडेन वता आनी हांव खडबाबान जो दोंगर आसा त्या दोंगराचेर वयर आसा. एक मेजर इशू जो हांगा रावपी जे लोक आसात त्या लोकां कडल्यान आमच्या कडेन आयलो तो म्हणजे हांगा चलणाऱ्यो ज्यो इलिगल गोश्टी आसा तातूंत ड्रग म्हण बाकीचे अनैतीक वेव्हार म्हण रातची जेन्ना रात जाता तेन्ना ही लोकां हांगची लोक सांगतात की बायल मनशां सांगतात की हांगा नाका जाल्ल्यो गोश्टी चलता. रिक्वेस्ट करता पुलीस डिपार्टमेंट जो PI हांगा आसा त्या PI कडेन आनी बाकीचे जे एजन्सीज आसात लॉ एनफोर्सिंग एजन्सीज तांच्या कडेन सगळ्यांनी हांगा मातशें नजर दवरचें. हांगा जो ड्रग्साचो जो वापर तरणाटे भुरगे हांगा बसून करपाक लागला म्हाका दिसता ड्रग्स हो आमच्या समाजाक लागिल्ली एक व्हडली कीड आनी ती फोंड्यान म्हाका दिसता खंय तरी वयर सरपाक लागला. ताजो कायम स्वरुपी उपाय जावपाक जाय म्हणून हांव एडमिनिस्ट्रेशना कडेन पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन मागता ताणें हांगा लक्ष घालचें आनी रात जाली की 7 ते नंतर कंटिन्युअस हांगा पेट्रोलिंग जावचें जेणे करून अश्यो एक्टिविटीज हांगा कंट्रोल करपाक जातल्यो आनी जर जाता जाल्यार केसीसय बूक तांच्यांनी करच्यो इतलेंच मागता.